पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या ह्याच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. नवी दिल्लीत फर्स्ट सायबर सुरक्षा ह्या कार्यावळींत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी खोस उक्तायली. सायबर सुरक्षा दळाचो आयज सप्तकाचो पयलो दीस मनयलो. ह्या वेळार घरमंत्री अमित शाह हांणी सायबर सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षेचो एक अभिन्न भाग आसा. तशेंच फुडल्या 5 वर्सांत 5000 सायबर कमांडो प्रशिक्षीत करपाची येवजणी आसा अशें ताणें सांगलें. देशाची उदरगत सायबर सुरक्षेचेरच अवलंबून आसा. देशांतले हेर गुन्यांव उणे करपाक सायबर सुरक्षा म्हत्वपूर्ण थारता. ताचो लाव देशांतल्या हेर राज्यांकय जाता. ताका लागून घर मंत्रालयान 2018 वर्सा सायबर आनी सूचना सुरक्षा विभाग सुरू केलो अशेंय घरमंत्री अमित शाह हांणी मुखार सांगलें. इस समय में असंभव है. साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है. सवीर्यम करवावहे का ये जो उपनिषदों का मंत्र है, वो मंत्र एक साथ काम करने के लिए, एक साथ समान उद्देश्य के काम करने के लिए, एक रास्ते पर चलने के लिए और एक साथ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहने के लिए, इससे बड़ा कोई वाक्य हो नहीं सकता. 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है. साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर मोदी जी की एक परिकल्पना थी. साइबर कमांडो का शुभारंभ, समन्वय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ और सस्पेक्ट रजिस्ट्री इसका शुभारंभ 10 सितंबर से I4C देश व्यापी एक जन जागरूकता अभियान भी आरंभ कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला आयज नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनाची पयली बसका नवी दिल्लीत जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे विकसीत भारताचें सपन 2047 मेरेन पुराय जातलें असो हावेस आसा. देशाची उदरगत आनी हेर देशाबरोबर आशिल्ले संबंद वाडोवपाक लागून नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनाची पयली बसका म्हत्वपूर्ण थारतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या बसकेंत देशाच्या उदरगतीची दिका स्पश्ट केली. देशांत कॅन्सराच्या वखदावेलो कर 5% उणो करपाचो जीएसटी कावन्सिलाच्या बसकेंत निर्णय घेतला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या फुडारपणाखाला जाल्ल्या जीएसटी कावन्सिल बसकेंत कॅन्सराची वखदां आनी स्नॅक्साचें मोल उणें करपाचो निर्णय जालो. ह्या दोनूय वस्तूवेलो जीएसटी कर 5% उणो जातलो. You will recall that in the budget we had cut down customs duties. Now GST rate on cancer drugs are also being brought down. It's being reduced from 12% to 5% in order to further reduce the cost of cancer treatment. Then also decision on namkeens, extruded expanded savory food items. GST rate on these is being reduced prospectively, not retrospectively, prospectively from 18 to 12%. जीएसटी प्रणाली अंतर्गत मार्च 2026 मेरेन जमा करपाचो जीएसटी उपकराच्या वापराविशीं आस्वास करपाक लागून मंत्र्यांचो एक पंगड नेमला अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मुखार सांगलें. New GOMs have been decided. One is on the medical and health insurance. It will be the rate rationalization GOM headed by the Deputy Chief Minister of Bihar, but with newer members added for this limited purpose. We have told them that they will look into this matter and come with a report by end of October, just 1.5 months time. And the GST Council, which will meet in November, will finalize based on this report which will come from the GOM. मुंबईत संयुक्त अरब अमिरात आणि भारत व्यापार मंचाच्या परिषदेत अबुधाबीचे युवराज शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहन हांणी वांटो घेतलो.
संयुक्त अरब अमिरातीच्या वांगडा व्यापाराक लागून संबंध घटमूट करपाच्या हेतान ह्या परिशदेचें आयोजन केलां. ह्या परिशदेक उद्देग मळावेले हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या दोनूय देशांतले उद्देगीक मळाविशीं चर्चा जाता. भलायकी आनी जैव तंत्रगिन्यान, कृत्रीम बुद्धिमत्ता, नव्यान येवपी उद्देग, नवीनीकरणीय उर्जा उद्देगा संबंधी दोनूय देशांचे उलोवप जाले. ह्या परिशदेक केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी मार्गदर्शन केलें. उत्तर प्रदेशांतल्या नोएडात फाल्यांच्यान सॅमिकॉन इंडिया 2024 परिशद जातली. सॅमिकंडक्टर मळार चलपी 3 दिसांचे ह्या परिशदेक देश विदेशांतल्या 250 परस चड कंपन्यो वांटो घेतल्यो. भारतांतल्या सॅमिकंडक्टर उत्पादनांतली तांक जागतीक पातळीचेर सादर करपा खातीर सॅमिकॉन इंडिया 2024 एक बरी माची थारतली. सॅमिकंडक्टर अर्विल्ल्या जगा खातीर महत्वपूर्ण आसून मोबायल फोन, वैजकी उपकरणां, वाहन तशेंच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणां सयत खूब वस्तूंच्या निर्मिती खातीर सॅमिकंडक्टर गरजेचे आसा. भारतांत पयलो सॅमिकंडक्टर उत्पादन प्रकल्प डिसेंबर 2021 76,000 कोटी रुपयाच्या गुंतवणुकी सयत सुरू केल्लो. हरियाणात जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर सुमार 135 उमेदवारांनी 90 सुवातां खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल केला. 12 सप्टेंबराक दनपारां 3 मेरेन अर्ज भरूं येता. भारतीय जनता पक्षान आतां मेरेन 67 उमेदवारांची नांवां जाहीर केल्यात. जननायक जनता पक्षान आझाद समाज पक्ष युतीन 31 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या आनी इंडियन नॅशनल लोकदल आनी बहुजन समाज पक्षान 12 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. अमेरिका भेटेवेळार शीख समाजाचेर केल्ल्या आरोपाचेर बीजेपी पक्षान आयज काँग्रेसीचे वरिष्ठ फुडारी राहुल गांधीन खर टिका केल्या. भारतांत शीख समाजांतल्या लोकांक पगडी घालपाक मेळटली काय ना हाचेर तांणी प्रस्न उपस्थित केला. नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या वक्तव्याचेर आक्षेप घेतलो. 1984च्या शीख दंगलीचो संदर्भ दितना काँग्रेस सत्तेर आसतना समुदाय असुरक्षीत आशिल्लो अशेंय तांणी म्हळें. मात फाटल्या कांय वर्सांत नरेंद्र मोदी सरकारान शीख समुदायाच्यो समस्या आनी मागण्यांकडे लक्ष दिलां अशेंय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलें. So I think the time has come to nail this lie once and for all, and I call on my Sikh compatriots, my brothers and sisters, to see what kind of statements he is making and show them up for the nonsense that it is. You know, in the last 10 years, most of which during large part of which time I've had the privilege of being a part of the Honorable Prime Minister's team. What all he has done, every time the Honorable Prime Minister goes to the Gurdwara, he is wearing a turban. All the demands, outstanding demands of the Sikh community have been met up front. The Kartarpur Sahib corridor, Veerbal Divas, all are this thing. I mean, they have been listed, etc. But more important, I think the sentiment in this government is even the remaining issues, whether they are related to farmers, etc., we are happy to sit and talk and resolve outstanding issues. So I condemn in the strongest terms the statement that he has made about Sikhs not being able to wear turbans or karas, and I think this should be shown up for the lie that this is. कोलकाता दोतोराच्या खून प्रकरणात ज्युनियर दोतोरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आदेश दिवन लेगीत परत कामाचेर रुजू जावपाक न्हयकार दिलो. आयज सकाळ सावन तांणी खर निशेध उक्तायलो. राज्याचे भलायकी सचिव आनी भलायकी शिक्षा निर्देशकांनी राजिनामो दिवचो अशी तांची मागणी आसा. आयज सांजेच्या 5 वरां मेरेन कामाचेर रुजू जावपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो. मात दोतोरांनी आयज सकाळ सावन विरोध करीत दनपारच्यान सॉल्ट लेक हांगच्या भलायकी भवना मेरेन रॅली काडली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.